बेतोड्या गोव्यान गृहरक्षक दिनेश तुळशीदास गावडे हाचेर हल्लो केल्ल्यान ताका मरण आयलें। बुधवारा तिनसाणां ही घडणूक घडली। रानो अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। फाटल्या 1.5 वर्सांत गोव्याच्या हल्ल्यान ह्या वाठारांत दोगांचे बळी गेले। गोव्यान स्कूटरीक धपको दिल्ल्यान स्कूटर चालक दिनेश तुळशीदास गावडे हाका मरण आयलें। बुधवारा ही घडणूक घडली। दिनेश फोंड्या पुलीस स्टेशनात गृहरक्षक म्हूण काम करतालो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच फोंडेचे पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली। उपरांत ताका उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो तेन्ना दोतोरान ताका मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें। फाटल्या 1.5 वर्सांत गोव्याच्या हल्ल्यान ह्या वाठारांत दोगांचे बळी गेल्यात। तशेंच बोंडबाग वाठारांत एकल्याक मरण आयिल्लें। बेतोड्या आनी फोंड्या वाठारांत फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोवे व्हडा प्रमाणांत भोंवपाक लागल्यात म्हूण लोकांनी भंय उक्तायला। ड्युटीर वचपाचो मदीं तो येता आसतना मरे आमचे थंय येयलो हांगासर आनी तो फुडें तेणें मरे गाडी पार्क केली आनी गाडी पार्क केली आनी आमी थंय वचून येता मरे गाडी रनिंग आसतना म्हाका सांगलें तेणें आनी तो मरे ते सायडीक वयता आसतना ताका वाटेर मरे गवराडो मेळ्ळो आनी त्या गवराडान तेजे डायरेक्ट एटॅक केलो। तो गाडी लावपाक लागलो मरे गाडी लायता आसतना हांव मरे तो ते सायडीक कित्याक वयता म्हणून हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार तो सडनली तेजे गवराडान मरे एटॅक केलो तें म्हाका दोळ्यांनी दिसलें। मागीर 108 बीन मागीर तुवेंनूच कॉल केलो? 108 हांव थंयच्यान ताका पळयलें मरे पळयतरी हांव भयणी फुड्यान गेलो तसो धांवत ताका गवराण्या फुडें तो पळयलो धांवलो भयणी फुडें गेलो भयणी मागीर 108 फोन कर। भयण हांगा लागींच आसा? भयण लागींच आसा हांगा। 108 फोन केलो आनी मागीर 108 घालून ताका ते येयले आनी तेंच्यानी घालून मागीर 108 ताका आयडी येयलो। वायड असल्या कारणान तो जर देवात हे जर हे जावं शकता तो जर सकलसून देंवतलो एक पणसाच्या झाडा सकयल आनी ती आडवाट न्ही आडवाटीन तो मे बी भितून जर तेजेर गेला तो एटॅक करूंक शकता। गवो जो आयलो तो पणस खावपा बी येयल्लो आसतलो अशें जावंक शकता न्ही। पण हो ताका दिनेश म्हणजे थंय इतल्या भितर असो कसो मेळो काय म्हणटा ते आमी आतां सगळे सायडीच्यान रोड आहात दोनी चारय सायडीच्यान थंय 200 मिटरां आहा हायवेच्या जंक्शनाचेर आमचे सिग्नल आहा पळय तेच्यार तर तो ह्यो आड वाटेन कितें आयलो तो तेजें तेकाच खबर आसतलें। तो तुमी आतां पंचनामो केले तेजो? आमी पंचनामो केलो आनी आमची जी कितें आहा ती आमी सगळें केल्ल्या। आमी 24 तास पेट्रोलिंग करता 24 तास आमची ड्युटी आसता सो आमकां स्टाफ मातसो कमी आहा त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम खूब। पूण अशें कितें सोल्युशन काडूं येता की ते अशें सकयल न देवपाक सिटीन न येता आनी आपल्या भयर हें जावपाक जाय अशें जाल्यार कितें आहा हे सगळे सादारण चडशे आमची प्रायवेट एरिया आसल्या कारणान गोंय आमच्या एरियेक खूब आहा आनी तांकां तो सद्या उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जाता। उदका लागून देंवता सगळें? उदकाचो सोर्स जायत न्हू ह्या टायमार पळया गरमीक उदक पावसांत ते आमकां चड दिश्टी पडना ह्या टायमार आमकां खूब दिश्टी पडटा की सगळ्याक एरियेक आहा पळया बेतोड्या म्हणा बोंडबाग म्हणा आनी खंय सो अशें आतां रानांनी पोंड बीन तशें समज जर केलें तुमी जाल्यार कितें तेजेर उपाय जावपाक शकता काय म्हणटा? पोंड अशें बांदून बीन काडले जाल्यार? वॉल बांदता आमचे आहा मारलेले आहा पूण सो ह्या टायमार तेजें उदक कमी येता। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार।